नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी आयज पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयात पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत जाल्ल्या वंदे मातरम गिताच्या अपमानाविशीं प्रतिक्रिया दिली. जो पक्ष आनी ज्या पक्षाचे फुडारी राष्ट्रीय गिताचो सन्मान करपाक शकनात आनी परत परत देशाच्या सुटके चळवळीचे जबाबदारी आपल्या माथ्यार आशिल्ल्याची संगा करची न्हय अशी टिका रविशंकर प्रसाद हांणी केली. मुखार उलयतना गोंयांत आयोजीत जाल्ल्या कार्यावळीत लेगीत मल्लिकार्जुन खरगे हांचे हजेरेंत वंदे मातरम ह्या गिताचे फकत 2च कडवी गायली असो आरोप तांणी केलो. कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था. वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे. ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता को. तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं. हम तो इसमें कहीं नहीं थे वंदे मातरम के निर्माण में, कहीं नहीं थे. तो मैं पूछ रहा हूं खरगे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं. 3 तलाक का विरोध, शाबानो का विरोध, अभी जनगण मन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट. तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती. 25 जुलै सावन सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनान 17 ऑगस्टाक व्हड मोडण घेतले. आंदोलनाच्या 24व्या दिसा आंदोलन करपी विद्यार्थी आनी सरकारा मदीं भासाभास जाली. हे भासाभासे वेळार सरकाराक साबार म्हत्वाचे निर्णय फाटीं घेवचे पडले. सरकारान मागणी पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी खोस मनोवपाक लागले. तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करूंक ना अशेंय कांय विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल भाजपाच्या कुशावती जिल्लो कार्यालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे, प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकर, कला आनी संस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकर तशेंच हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना कुशावती जिल्ल्यांत आसपावीत सांगे, दारबांदोड्या, केप्यां तशेंच काणकोणा ह्या तालुक्यांनी हेर वाठारा परस उदरगतीचें प्रमाण कमी जाला हे नदरेक आयिल्ल्यान ह्या 4य तालुक्यांचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून तांची उदरगत करपाच्या दिकेन हो 3रो जिल्लो सुचयलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नमूद केलें. गोंय राज्यांत 11 तालुके आशिल्ले. 12व्या तालुक्याचे धारबांदोड्याचे ऑफिस हांव आनी बाब गणेश गांवकारांच्या कार्यालयाचे उक्तावण करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो हें म्हजें भाग्य आसा. कारण 12वो तालुको आमी डिक्लेअर केलो. आनी 12वो तालुको डिक्लेअर करता आसतना की हय, म्हणजे आतां जे वक्त्यांनी पयलीं उलयले, फाटलीं 15 वर्सां डिसायड जाताले 3रो जिल्लो जाता, 3रो जिल्लो जाता, खंय जाता, कितें जाता. कालांतरान फाटल्या 1-2 वर्सां पयलीं हांव जालो तेन्ना हांव वेगवेगळे विचार करीत आशिल्लो. खंयचो जिल्लो करप, वेगवेगळ्या आमदारा कडेन, कार्यकर्त्यां कडेन डिसायड करता आसतना हय आमी डिसायड केलें की आमी म्हणटा की सांगे आसतलो, केप्यां आसतलो, धारबांदोडा आसतलो आनी काणकोण आसतलो. हे 4 तालुका तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या दृश्टीन मागास आसात. म्हणजे कोस्टल बेल्टाच्या दृश्टीन आमी म्हणटा की विकासाच्या दृश्टीन थोडेशे फाटीं उरल्या ना न्ही. आमच्या सरकारान जायते प्रयत्न केले. मागीर सांग्यार आसतले, कुडचड्यार आसतले, केप्यां आसतले, जायत्यो गजाली सातत्यान. आतां सुद्दां जो केप्यात विकास जाता, बरेच जाण आपूण क्रेडीट घेवपाक सोदता. अरे केपेकारूय हे गोंयकार आसात आनी ते म्हजे आसात. ह्या दृश्टीन विकास आमी करीत आसा. ताजी क्रेडीट तिसऱ्यान घेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. पुराय गोंयचो विकास मुख्यमंत्री ह्या नात्यात हाजो भेदभाव हांवें केन्ना केलो ना. प्रत्येक कडेन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या दृश्टीन विकास करीत आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरीच्या मंत्रालयात नुस्तेकार आर्नोल्ड डिसिल्वा हांची भेट घेवन संवाद साधलो. आर्नोल्ड डिसिल्वा हांणी हालींच व्हिडिओ जारी करून नुस्तेकारांक आवाहन करतना
तांतयां आशिल्ल्यो कुल्ल्यो मारचे परस तांकां परत दर्या सोडून दिवचे अशें मागिल्लें. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांची दखल घेवन हेर नुस्तेकारां कडेन हे विशीं चर्चा केल्ली. आयज आर्नोल्ड डिसिल्वा हांचे बरोबर केल्ली भेट ही हेर नुस्तेकार भावंडां खातीर देखदिणी थारतली आनी दरेक नुस्तेकारान संकल्प घेतल्यार गोंयांत कुल्ल्यांचें संवर्धन करपाक आदार फावो जातलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. ओके बरो शिकतलो मरे हा आनी तूं नुस्तें मारपाक वता हय कोणा वांगडा देडा बरोबर जाल्यार एकलो वता कितें कितें नुस्तें मारता तामशे पालू गुरयो कसो मारता बोट घेवन वयता जाळे घालता हय बागेर मारता तूं बागेर मारपाक मेळटा तुका हय व्हेरी गुड आनी कुल्ल्यो मेळ्यो गाता सोडटलो हय ती सायकल नोटीस रुडूक पडटा पळयली तुवें कुल्ली हय हाज्या पयलीं सोडिनाशिल्ले ना पयलीं सगळे जाण खाताले आतां सगळे नुस्तेकार सोडटले हय चल म्हाजे नाल्यार तुजें आयकून तरी सोडटले सामकें व्हेरी गुड बेस्ट. वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत बंद करपाचे निर्देश दिवन काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ताचो अपमान केला आणि हे खातीर पक्षान जाहीर माफी मागची अशी मागणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी केल्या. पणजे मुख्यालयात पत्रकार परिशद आपोवन पत्रकारां हे विशीं टिका करतना वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताचो दरेक भारतीयांक अभिमान आसूंक फावो पूण देशभक्तीच्या नांवाखाला राष्ट्रगिताचोच अपमान करपी काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपली देशविरोधी वृत्ती समेस्ता मुखार दाखोवन दिल्या अशें साळकार हांणी मुखार उलयतना सांगलें. काँग्रेसीचे डबल स्टँडर्ड जे आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. म्हणजे वंदे मातरमाक इन्सल्ट करता आसतना जे कृत्य ताणें त्या मिटिंगेक केले नाल्यार तांच्या कार्यक्रमांक केले ते जगभर सगळ्यांनी पळयले आनी ताचो कन्फर्मेशन म्हणजे तांचोच कार्यकर्त्यांक दिले की हय आमच्या लिडरान ते आमकां स्टॉप करपाक लायले पूण तरी पूण आमी ते म्हणले म्हणून सो म्हाका सगळ्यांत पयलीं त्या भुरग्यांनी जे फूल कंप्लीट केलें हांव तांचें अभिनंदन करता. तांचे भितर खंय तरी एक राष्ट्र भावना आशिल्ली राष्ट्रवाद आशिल्लो म्हणूनच तांणी ते कंप्लीट केलें अशें म्हाका सांगन दिसता. आनी आज म्हाका दिसता काँग्रेस आज टोटली म्हणजे सगळ्या फ्रंट्सार ती एक्सपोज जाता आसतना म्हाका दिसता ह्याय फ्रंटार ती एक्सपोज जाल्ली आसा आनी तांणी ह्या इन्सल्टा खातीर म्हाका दिसता देशाचो म्हणजे सगळे जनतेचो जे ह्या गानाक आमी राष्ट्रगान म्हणटात ताची एपॉलॉजी तांणी मागपाक जाय अशें म्हाका दिसता. 2 दिसांच्या गोंय भेटेर आयिल्ले काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस फुडाऱ्या सयत बसका घेतल्या उपरांत पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया दितना बसकेत घेतिल्ल्या साबार संकल्पा विशीं खोस परगटायली. एकवट ह्या नांवा खाला वेर्णा हांगा बूथ आनी जिल्लो समिती कार्यकर्त्यां खातीर आयोजीत सभेत सुमार 3000 काँग्रेस सदस्यांनी वांटो घेतिल्लो. पत्रकारांकडे उलयतना ह्या सभेत मुखेलपणान सगळे मतभेद आनी वाद फाटीं दवरून फुडारात भाजपा आड विधानसभा वेंचणुकेत पुराय नेटान आनी शक्त लावन झुजपा खातीर समेस्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. एकजुट होकर लड़ना चाहिए. तब उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया कि हम एक होकर लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे. तो ये आश्वासन उनकी तरफ से आया है और मुझे खुशी हो गई कि पहली बार जो गोवा में इतना बड़ा मीटिंग कांग्रेस का हुआ वो भी ओपन इसमें. फिर उसके बाद मैंने हर सेक्शन के लोगों को बुलाकर जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन उनका था वो भी मैंने स्वीकार किया. मजगती राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय भेटे आदी सुमार 108 काँग्रेसीच्या बूथ पावंड्यावेल्या एजंटांनी पदाचो त्याग केलो. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चौडणकर आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणांतल्या वादांतल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशी चर्चा सुरू आसा. राजिनामो दिल्ल्या बूथ पावंड्यावेल्या एजंटां मदलो एशली पिंटो हाणें खरगे हांच्या गोंय भेटे विशीं आपल्याक कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचो आरोप केलो. पक्षाच्या खंयच्याच फुडाऱ्यान आपल्याक विश्वासात घेवंक ना आनी ह्या बसके खातीर आपल्याक आमंत्रणूय दिवंक नाशिल्लें अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
व्हिज्युअली इम्पेअर्ड